बुधवार 10 जुलै 2024 मुखेल वड ताणें तांकां आपयले नियाळाक आदार. कॉलेजींत शिकता आसतना NSS हो एक सोयेक आसलो. काम करून मार्क्स जोडपाचो. तरेकवार कार्यक्रम जाताले आनी कामूय करूंक पडटालें. जायते विद्यार्थी NSS म्हणल्यार आंग मारताले आनी आपलें नांव लावून वेताले खरे, पूण काम करिनासले अशें बेकार भोंवून दीस सारताले. तशेंच कसलेय समाजीक मुद्द्यांचेर मोर्चा जाताना भाग घेतल्यार मार्क्स मेळटाले. हेंय करूंक नांव लावून थोडे मुवीज पळोवंक थिएटरांत वेताले. आयज मनीस असले वागणुकेंत वाडत वेता. काम करपाचें न्हय, पूण सगळें आयतें खावपाचें. जावं तें आमच्या समाजीक, राजकीय, शिंकपाच्या मळार आनी सरकार कचेरींत सगळे भ्रश्टाचार हेंच घडटा. सगल्यांक आयत्यो सॅलरी जाय, काम करून न्हय, पूण आपलीं कामां आनी फायदो पळोवंक लोक कामां सोदतात. आयज जेजू आपल्या शिसांक वेंचून काडटा तें आमी पळयता. तांकां पवित्र आत्म्याच्या बळान आनी स्फूर्तेन वेंचून काडून आपल्या मिसावांत तो धाडटा. कांयच घेनासतना वो आपलो फायदो पळयनासतना आपल्या बापाचो वावर फलादीक जावंक आनी मिसांव शार्तीक पावोवंक तांकां तयार करता आनी फाटयता. आयज समाजाची उदरगत कितली आनी कशी जाता ती आमी पळयता काय. ह्या संवसारांत देवान आमकां धाडल्यांत ताचो वावर पुरो करूंक आनी एका दिसाक परतून ताचेशी आमी वचूंक. म्हजो थाराव. म्हजो वावर नितीन करून आडसाय आनी आपलेंपण सोंपोवन हो समाज नवसरूंक वावुरतलो.